नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। उदका बोंचाल जावपी देशांतलो पयलो मेट्रो मार्ग प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 5 बावटो दाखोवन आयज कोलकात्यात लोकार्पीत केलो। प्रधानमंत्र्यांनी त्या उपरांत विद्यार्थ्यांक वांगडा मेट्रो प्रवासाचो आनंद घेतलो। गंगा न्हंयच्या पात्रांतल्यान वचपी ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रकल्पांतलो हो पयलो प्रकल्प जावन आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळीन 15,400 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि बुनियादी फातर बसयले। उपरांत तांणी आयोजीत भौशीक सभेक मार्गदर्शन केले। अस्तंत बंगालाच्या भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महाराष्ट्रांतल्या पुणे मेट्रोच्या नव्या मार्गाचो बुनियादी फातर बसयलो। आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जाली। पिंपरी चिंचवड महापालिका ते नेगडी तशेंच ह्या मार्गाचो बुनियादी फातर आणि रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी मजगतीच्या मेट्रोक तांणी 5वो बावटो दाखोवन प्रकल्पाचे उक्तावण केले। या कार्यावळी खातीर मुंबईत सह्याद्री अतिथीघरान मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुखेलमंत्री अजित पवार हे वांटेकार जाल्ले। ह्या मेट्रो प्रकल्पाविशीं महामेट्रो पुणेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर हांणी माहिती दिली। सुमारे 6 किलोमीटर लांबीचा असून याला 12 मिनिटाचा कालावधी लागणार आहे। याच्यामध्ये 4 स्टेशन्स आहेत, बन गार्डन, येरवडा, कल्याणीनगर आणि रामवाडी। सध्या आपण 3 स्टेशन्स कार्यान्वित केलेली आहेत। एकंदर कोथरूडपासून रामवाडीपर्यंतचा हा प्रवास आता सुमारे 35 मिनिटांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून या प्रवासासाठी 30 रुपये इतका तिकिटाचा दर आकारण्यात येणार आहे। कोलकात्याच्या भोंवडेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नारी शक्ती वंदना ह्या कार्यावळीन देशभरातल्या बायलां वांगडा आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधलो। देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी हे खातीर खासा कार्यावळीचे आयोजन केले। हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई है, अभियान चलाए हैं। हमने गांव गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु को मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया। पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। देशभर आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती वंदना ही कार्यावळ गोंयांत लेगीत सांखळी आयोजित केल्ली। राज्यभरातल्या बायलांनी व्हडा संख्येन तातूंत वांटो घेतलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भौशीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत, सांखळेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आणि हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। बायलांचे हक्क आणि अधिकार दिवपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकारान मोलादीक काम केलां अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। टेलरिंग करपाचें काम किंवा ब्युटिशियन करपाचें काम भितरले चडशी कामां जर कोण करता आसत जाल्यार आमच्यो महिला भगिनी करता। ती जात न्ही, इट इज अ ट्रेड, म्हणजे तो व्यवसाय म्हणजे स्पष्ट म्हणणें आसा। आणि पयलेच फावटी ह्या व्यवसायाक कोणीच केन्ना पळोवंक नाशिल्लें, कोणी केन्ना फुलकाराकूय विचारूंक नाशिल्लें, कुंभार काम करता ताकाय विचारूंक नाशिल्लें। पयले फावटी जर ताची नोंद करपाचें काम जर कोणी केलें आनी ताका आयडेंटिफिकेशन करपाचें काम केलें आसत जाल्यार तें मोदी सरकारान केलें, हें म्हत्वाचें आसा। आनी राजकीय मळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पंचायतीत रिजर्वेशन दिवपाचें काम केलें। जिल्हा पंचायतीत रिजर्वेशन 33% दिवपाचें काम कोणी जर केलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें। आज 33% महिला भगिनी आमच्यो वयर बसल्या, ह्यो वगीच बसूंक ना, ताका 33% जेन्ना रिजर्वेशन दिल्या तेन्ना सरपंच, पंच आनी कावन्सिलर जर जाता आसत जाल्यार त्यो महिला भगिनी ताच्या खातीर जावपाक शकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत सर्वांगीण उदरगत केल्या। भारताची अर्थव्यवस्था संवसारांत 3ऱ्या सुवातेर व्हरपाचें सपन प्रधानमंत्री पळयता, ताका सगळ्यांनी तेंको दिवंक जाय अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायलां।
म्हापशान आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेन ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, उपसभापती जोशुआ डिसूजा, आदले आमदार ग्लेन टिकलो, आमदार मायकल लोबो आणि नगराध्यक्ष डॉ बिचोलकर हांणी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। आमची अर्थव्यवस्था खरी फ्रिजायल अर्थव्यवस्थेत 10व्या नंबराचेर आशिल्ली ती आज विकसीत राष्ट्राच्या हातून 5व्या नंबराचेर आमी पावल्या। ही सुद्धा मोठी एक बाब आसा आणि येणाऱ्या काही वर्ष दीड वर्षां आमी ह्या जगाच्या 3ऱ्या महाशक्तीच्या रूपान अवतरतले आणि 2047 जे आमचे टार्गेट आसा ते 2047 आसा। हे सगळे आजे निकष विकसीत राष्ट्राचे निकष पूर्ण करून आमकां एक नंबराचें राष्ट्र जावपाचें कितें आसा हे कोण करूं शकता। हे सगळे तुमचे आमचे सगळ्यांची सामान्य मनशाची साथ जर मेळ्ळी जाल्यार निश्चितपणे 100% ते जावंक शकता। की हांव पार्टी कडेन विनंती करतलो की अशें जर कोणाक दिसता, कारण सगळ्यो गोष्टी वयाचेर आसता अशें ना, परंतु तेंय आसता म्हणटा तेजें बरोबर आसा। त्या खातीर हांव फाल्यां पार्टीच्या आमच्या अध्यक्षांक सगळ्यांक सांगतलो की येणाऱ्या 2019च्या निवडणुकीत तुमी दुसरो कॅन्डिडेट तयार करा, हें अजून हांव जाहीर करता। राज्य सरकाराच्या पंचायत चलो ही कार्यावळ काल कळंगूट आयोजित केली। येरादारी मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी ह्या कार्यावळीक लोकांचे प्रश्न आणि समस्या जाणून घेतल्यो। ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, पंचक्रोशीतल्या पंचायतीचे सरपंच, सरकारी अधिकारी व्हडा प्रमाणात हजर आशिल्ले। राज्यांतले वाडटे अपघात मतीन घेवन भाड्याच्या टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नन्स लावप गरजेचे आसतले अशें ह्या वेळार मंत्री गुदिनो हांणी स्पश्ट केले। गव्हर्नर बसोवपाचें म्हणजे गाडी स्पीड कंट्रोल करपाक स्पीड गव्हर्नर ते आमी मातशें टायम दिवचो म्हूण हांव ताका एकूच सांगपाक सोदतां स्ट्रेट अवे। स्पीड गव्हर्नराचो प्रश्न कितें आयलो, कितले लोक मेले? आमी कोण गाडी सुशेगाद रेंट केअर घेतले आनी जे कोण रेंट कार दिता ते चेक करनासतना बाबा SOP कितें मातशें ते गाडी चलोवपा लावपा जाय, लायसन्स आसलें म्हूण जायना, हरें तेका गाडी चलोवपा जाता। म्हाका एकू कडेन दाखोवया रेंट कार ही काळजी घेता जाल्यार कोण चलोया आनी दाखोय म्हूण सांगता। येयलो लायसन्स दाखयली हो कितें डॉक्युमेंट दवरलो दिली गाडी आनी मागीर बोल्लोच ती गाडी चलयता आनी व्हरोन हुंय मारता आनी सरकारान कांयच एक्शन घेवपा न्हू। रिएक्शन कितें पब्लीक आख्खे गोंयान रेंट केअर बंद कर म्हूण, पण आमी बंद करूं ना। आमी फक्त सांगला स्पीड गव्हर्नर बसय, स्पीड गव्हर्नर सगळे कोणे बसोवना आनी जे बसोवपाक कायदो पिळणी बसोवपाक जाय आसले दे पुट इट आउट ऑफ ऑर्डर, तेणी काडून उडयले, मोडले मुद्दम, कित्याक नो स्पीड गव्हर्नर म्हणून एक्सिडेंट जाता। 6 ते 9 मार्च मजगती पणजेंतल्या कांपाल इंडोर स्टेडियमार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वतीन अखिल भारतीय पांवड्यावेली बॅडमिंटन सर्त आयोजित केल्या अशी माहिती गोंय विमानतळाचे संचालक धनंजय राऊत हांणी पत्रकार परिशदेन दिली। ह्या सर्ती खातीर 11 पंगड आनी 125 खेळगडे वांटो घेतले अशी माहिती धनंजय राऊत हांणी दिली। Eleven teams are participating in this tournament. They are Airports Authority of India, LIC, ESIC, NIC, CWC, DHL, NLC, FCI, RBI, MDL and DSL. In total 125 players, both male and female, are likely to take part in the tournament. In this tournament, the team events and individual events will be there. And this tournament timings will be from team event from 10 AM to 3:30 PM and individual event will be from 10 AM to 6 PM. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।